अशें दिसता की उच्च न्यायालयात केल्लो अर्ज फळादीक जाला. 22 तारखेक जावपी गोंयची जिल्लो पंचायत वेंचणूक राज्य वेंचणूक आयोगान रद्द केल्या. पूण उपरांत थारायल्ली 24 तारीख मान्य करून घेवंक ना. तेच बरोबर इयत्ता 9वी ते 12वी मेरेनच्यो परीक्षाय रद्द केल्यात. कोरोना पातळपाक जबाबदार थारपा सारक्यो 2 गजाली सध्या तरी टळ्ळ्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्राक उद्देशून केल्ल्या भाशणात 22 तारखेक जनता कर्फ्यू पाळचो असो उलो मारल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राज्य वेंचणूक आयोगा बरोबर बसका घेवन जिल्लो पंचायत वेंचणूक 24 मार्चाक घेवची अशें थारायल्लें. मिडिया कडेन उलयतना ताणें ही तारीख निश्चित केल्ली. 9वी ते 12वी मेरेनच्यो परीक्षा रद्द केल्ल्याचें ताणें सांगलें. The state government, in consultation with the state election commission, the state government had decided to postpone the election on 24th March 2020. Counting will decided by the state election commission. Honorable Prime Minister ने सभी भारत देश के इस जनता को जनता कर्फ्यू के बारे में अलर्ट करने के लिए जिस तरह का डिसीजन लिया है, इसलिए रिस्पेक्टिंग दैट डिसीजन the state government had taken the decision that to postpone the जिल्हा पंचायत इलेक्शन. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की पीएमान आव्हान केला त्या प्रमाणे 22 तारखेक म्हणजे त्यांनी ब्रेक करपा खातीर आमी म्हणटा की कोविड-19 हो थर्ड फेजींतल्यान आसलो आनी तो ब्रेक जावपा खातीर माननीय पंतप्रधानान जे डिसिजन घेतलें ते डिसिजन फॉलो करून आमी आमचें इलेक्शन पोस्टपोन केलां 2 दिसांनी 24 तारखेक. इतके भिवन वचपाची गरज ना. इलेक्शन कमिशन हे ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स ही तांच्या बूथ लेवलाचेर सॅनिटायझर वापरप किंवा बाकी सगळ्या पद्दतीची प्रिकॉशन्स सॅनिटायज करप बूथ ही सगळी प्रिकॉशन्स ते घेतले. म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की गोंयान आयज पर्यंत एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळोंक ना आनी हाज्या फुडें मेळची न्ही. आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां तर आनीक आमी टायटन केलां. एअरपोर्टाचेर येवपी, रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी, आमी ऑलरेडी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी सुद्धा प्रत्येक पॅसेंजर जो आसा हो आतां ऑलरेडी चेक केलो वता. एग्जाम्स आर ऑल्सो पोस्टपोन्ड. इवन दो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन करता. वी आर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो पोस्टपोनिंग. आमी 9th स्टँडर्ड आनी 11th स्टँडर्ड एग्जाम्स वी आर टेकिंग द डिसिजन ऑन 31st of March. रिवायव करतले डिसिजन तेन्ना डिसिजन घेतले की तांच्यो एग्जामी जातल्यो काय ना त्यो. आनी बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो पोस्टपोन केल्या त्यो 31st of March रिवायव जातले तेन्ना. पूण सांज मेरेन बदल घडले जेन्ना जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे बाबतींत कोर्टान सरकाराक एफिडेवीट फायल करपाक सांगले तेन्ना. कोरोनाच्या बाबतींत कितें उपाय येवजण घेतल्या तेवूय स्पश्ट करपाक सांगलें. सध्या तरी राज्य वेंचणूक आयुक्त R.K. श्रीवास्तव सांगता ते प्रमाण वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात आनी ताची तारीख अजून निश्चित जावंक ना. R.K. Srivastava said that elections are postponed indefinitely. New date would be announced later. The polling schedule on 22nd March, which was scheduled earlier and notified, has been cancelled, and there will be no election even on 24th of March. Fresh date will be announced for conducting the polling. कोरोना व्हायरसाक लागून जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशें मागपी याचिका पणजेचो केनेथ सिल्वेरियान हायकोर्टा मुखार दाखल केल्या. I have filed a writ petition because the Zilla Panchayat elections were to be held and there would have been mass gathering. So right now we were in a state of epidemic. I was there in the court, my lawyer was there, and there are 8 lawyers were there and their director of Panchayat and some officials. The government showed that they are incapable safety wise. So therefore the judge has told the election commission, you are an independent body, you take an independent decision and give genuine reasons as why the election should happen on 24th March, and the reasons will be examined by the High Court. So he had said give the affidavit tomorrow by latest by 12 o'clock. जायत्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक फुडें धुकलपाच्या कृतीचे समर्थन केलां. पळयात. पूण ही इलेक्शनां जी जिल्ल्याची आहे खूब पयलीं जावपाची जाल्यार ऑपरेशन येवपा नाशिल्लें. पूण तेणें आतां एपील करून आमी ते मानपाचें आमचेच आरोग्या खातीर ते इलेक्शन बी कॅन्सल केलां. ते आरोग्य पयलें इलेक्शन मागीर आरोग्याची सगळे प्रत्येक मनशान जर बसल्यार इलेक्शन आसा. पूण इलेक्शन ही जातलीच ती घटनेनुसार आसता.
आमचे किंवा राज्याचे घटने दिवसा पूण अशी जी घटने दिवसा जी इलेक्शन जातात ती जातली. आणि आता एकूच दूख जाता की प्रायम मिनिस्टरान सांगलें म्हणून कॅन्सल जाता. लोकांच्या भलायकेक मार बसतलो म्हणून कॅन्सल जावं ना. काल पासून जेन्ना ते जनता कर्फ्यू म्हणून डिक्लेअर जालो तेन्ना 2 दीस फाटीं उडयले. इट इज शेमफूल. म्हणजे सगळें आसता म्हणजे हेंचें कितें आसा तकलेन आमकांय कळना 2 दीस इलेक्शन फाटीं उडोवपाक. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख.